Headlines brought to you by Panchamrita. म्हापशा गणेशपुरी दरोड्या उपरांत वाठारांत सीसीटीव्ही लावपाचो गणेशपुरी विश्वस्त मंडळाचो प्लान. बंद बस स्टॉपार चेकपोस्ट. म्हापशा शारांत लायिल्ले 15 सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद. एमपी फंडांतल्यान 20 वॉर्डांतल्या 83 सुवातींचेर कॅमेरे लावपाचे थारायिल्ले. खंयचे कडेन कांय ना, पालिका सुशेगाद. पर्या सरकारी मुळावे शाळेंत पडलो विद्यार्थ्याचेर सिलिंग फॅन. चली जखमी, उपचार सुरू. मे म्हयन्यात केल्ले शाळेचे रिपेर, कामाचेर प्रश्नचिन्ह. पालक मागतात कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन. शिवोले ऑशेलांत नायजेरियनाकडच्यान 2 कोटी 52 लाखांचे ड्रग्स जप्त. एएनसीची एक्शन. चिगोचीक फाटल्या ऑक्टोबरांत दुसरे केशीन धरिल्लो. चिमला येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभा खातीर सगळ्यो मान्यतायो आसा म्हूण सरकारान केल्लो दावो फटीचो. प्रकल्प फाटी घेना जाल्यार वतले कोर्टांत. चिमलाचे थळावे मिडिया मुखार. आनी वीज पुरवणेन गोंयच्यो सगळ्यो पंचायती पालिकांनी स्वयंपूर्ण जावचे. साखळे पालिकेन सोलर सिस्टम देख घेवची. वर्स 2050 मेरेन कार्बन एमिशन झिरो, मुख्यमंत्री उलयलो.